आपले फॅक्टरीत काम करपी कामगाराचो पुराय संवसार उद्ध्वस्त करपी मेर्शेच्या ओसबान फेर्नांडीस आनी रमेश बागवेक 4 गुन्यांवांनी सश्रम जल्मठेप. मे 2013तले हे प्रकरण तेन्ना मिडियांत बरेच गाजिल्ले. हे केशींत लैंगीक अत्याचार पीडित भुरगीं अल्पवयीन आशिल्ल्यान तांची वळख पडची न्ही म्हूण आवय बापायचें नांव आमी नमूद करिनात. खंयच्या तरी कारणावेल्यान तो कामगार आनी ओसबानाचे पेटले. तेन्ना ओसबानान रमेश बागवेक घेवन ताका मारलो. फॅक्टरीच्या वाठारांतूच पुरलो. ताका पुरतना त्या कामगाराची बायल, पूत आनी चलयेन दोगांकूय पळयल्ले. आपले कर्म भायर सरत म्हूण ओसबानान तांकां फूस लावन तांच्या गांवांत पावयता म्हूण भायर काडली आनी अणमोड घाटांत कुळ्या जंगलांत पावतकूच दोगांयनी तिगांचो गळो ओंदून तांकां घाटांत वडयली. वेळ बरो म्हूण दोगांय भुरगीं वाचलीं. आवय सोंपली. त्या घाटांतल्यान पासार जातना बोनावेंचर डिसोजा म्हणटा ताका ती दिसली आनी ओसबानाचे सगळे कर्म उक्ताडार आयले. 6 वर्सां केस चल्ली. पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान ओसबान फेर्नांडीस आनी रमेश बागवेक खून, लैंगीक अत्याचार, अपहरण, भुरग्यांचे खुनाचो यत्न अशा गुन्यांवा खाला दोशी थारावन सश्रम जल्मठेप फर्मायली. The court has also ordered to pay a fine up to about 7 lakh rupees to both the accused, which will be fixed deposited as of now and later will be given as compensation to the minor children once they become major. Mukesh Kumar for Prudent.